business is very slow. That's all I can say, because there is maybe people want to go to Margaon maybe, and if you look in Kutori is full of. Earlier we never had people sitting on the roadside. I mean, you don't know whether if he's a brother or a sister of mine who is a resident of Kutori, I understand. But I see that there are people who are not even locals and they just come and do business. They just sell anything and everything, and we are paying taxes to the panchayat. We have taken license for all this. I mean, it's useless. It's useless. We are paying rent of the shop, we are paying licenses, we pay everything, and then people just coming on the road and selling is like, I mean, in fact, I don't know what to say. I'm so upset because that's the reason I could not make up even the rent of the shop. And I had to invest from my own pocket, whatever saving I had to pay the rent. And then finally I decided, fine, I need to take a part-time job, because that was what could help me maybe to keep this shop as well as run my family. That's what I did. वयले सगळं आजचं पडून आता दसऱ्याक रोजांचो रोजां आख्खे मूल वयले आमी रोयताचे हंगामाचे सकाळी गोंयकारांक तुमी हाड देंवताय गांठ्यांक मुखार काडटाय उलयता मनीस सुबेज बाबा साथी आमी बाजरेलो कोणी हा ती हुंयोन घालपाची आख्खी तेंगे गांधी मार्केटान भाजी तांबडिली आख्खी फ्रूट सगळे तुमी एक फ्रूट हाडटाय तें बरें हा जाल्यार तुमी सगळे आमगे गोंयान आमी थोडो तें रोयताय न्हू त्यातना बंडून कोण कराय म्हणून तुमगे तें आमी केसो मिनत कोताय गंजी मार्केटाची आख्खे वयले आतां आमी एक कितें बांदी एक घान आमी हाताय एक माय जावं हांव जावं केन्ना हाताय जाल्यार आमकां थिंगा आतां आख्खे वयले तुमी आतां एक मूळ म्हणाक भाज म्हणाक सगळें तुमी वयले देंवयताय आनी आमी रोयत्या खंय घालपाचें कृष्णाचे गेले एक पयस देखून दिले 22,000 हाडी केले अंकल सांगता की तांकां मातशें गव्हर्मेंटांतल्यान कांयच मेळना तांकां हेल्प जो पळय आहलोलो ते एक्सपेक्ट करताले गव्हर्मेंटा कडच्यान हेल्प तेका लागून आमचो गोंयकाराचो बिजनस जो आहा तो डिक्लायन जाला इडीसींतल्यान कितले लोन मारतात जे लोकल बॉडीन तेंचे कडेन एप्रोच जावपाक जाय हे अजून आमचे अंकलां इतलीं वर्सां काम करता हे गोंयकारपण सांबाळटा सो लोकल बॉडीन मातशें एनकरेजमेंट तांकां दिवचो तेजी फॅमिली हें बिजनस वाडोवपाक डिक्लायन करूंक न्हू आनी गोंयकारपण सांबाळपाक मातशें तुमी नदर घालची आनीक दुसरी गजाल म्हणल्यार इथंय अंकलान म्हणलां आमी सगळे भायर वयताय म्हण होच कारण तो कित्याक आमकां गव्हर्मेंटांतल्यान कांय एनकरेजमेंट जाना हे बिजनसाक वाड जावपाक हे बिजनसाक वाड जाता जाल्यार आमकां ट्रेन करपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी हो फुडाकार घेवन आमी हे बिजनसां व्हडली करपाक जाय इतलें सांगता आनी ही बिजनसाक आमकां लोन्स इडीसींतल्यान जाता तितलो फावटी जाता ते भाशेन आमकां गव्हर्मेंटान हेल्प करचो ती वाड करपाक आनी हे तर वाड जाली जाल्यार भुरगे भायर वचपाचे डिक्लायन जातले हिंगाच आपलो धंदो करून हिंगा ग्रोथ जावपाक शकता हेंच सांगून देव बरें कर म्हणटा गव्हर्मेंटान लोन दिवपाक जावो ह्या भुरग्यांक हे भायर वयताय ते पयशे मेळटा हे पगार जायना चेक कोताय आनी भायर वयताय काम शिकनाय कोण भुरगे पयलीं शिकताले जायत मुको कितू आहले सगळे इस्कलान बांक करता हांव